लेजिस्लेचर डेच्या दिसा लेजिस्लेटिव्ह फ्रीडमाची हत्या ह्या बिझनेस एडवायझरी कमिटीच्या बसकेन केल्ली आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केला. फाटले विधानसभा अधिवेशन 25 दिसां वयल्यान 10 केले आनी 15 दिसांचे कॅट केले आनी हेय फावटी ते 15 दीस एडजस्ट करूंक ना. मुख्यमंत्र्यान हाचेर कोविडाचें कारण दिल्ले, मात ते कोविडा खातीर न्हय जाल्यार पंचायत वेंचणुके खातीर आशिल्ले अशें विजय म्हणटा. तशेंच मुख्यमंत्री इतली बंडलां मारपाक लागला की खंयची बंडलां खंय मारप ते लेगीत तो विसरला अशी टिका विजयान ह्या वेळार केली. लेजिस्लेचर डेच्या दिसा लेजिस्लेटिव्ह फ्रीडमाची हत्या ह्या BAC मिटिंगेन केल्ली आहा. आमी थंय तांकां क्लियर सांगलें की फर्स्ट ऑफ ऑल आमचो पयलो इश्यू आसा की गेले खेपे 25 दीस आशिल्ले ते 10 दीस केले, 15 दीस कॅट केले, ते 15 दीस फुडें खेपे एडजस्ट करतले अशें आमकां ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगिल्लें. ते कित्याक करूंक ना CMान म्हाका उत्तर दिलें ताका की तेन्ना ते कोवीड जाल्लें म्हणून. ते कोवीड नाशिल्लें, तें आशिल्लें पंचायत इलेक्शन. सो खंयचेंय बंडल खंय फोडटा आनी इतलीं बंडलां फोडटा की ती बंडलां खंयची केन्ना मारिल्लीं ती पसून विसरता मुख्यमंत्री. हें ताका आमी सिद्ध करून दाखयलें. हें पयलें. तो ते 15 दीस एक्स्ट्रा दिवंक सोदना. दुसरो आमचो इश्यू आशिल्लो की प्रायवेट मेंबर म्हणटा तें सॅक्रोसेंट तो शुक्रार आमकां दिवचोच, तोय तो दिवपाक तयार ना. सो आमी ताका म्हणलें की म्हादईचेर एक डिस्कशन जावंक जाय आनी म्हादईचेर डिस्कशन जर तूं करूंक सोदता जाल्यार प्रायवेट मेंबर डेच्या दिसा म्हादय दवर शुक्रारा. ओके. तो म्हणटा ना, बिरेस्तारा जाय जाल्यार लेट या. सो मागीर ताका हांवें एविडन्स दिलें फ्रॉम महाराष्ट्रा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली बट BAC इज हेल्ड मिनिमम 15 days बिफोर द सेशन. सो लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट वावर काडटा, काम करनासतना बेगीन शॉर्टकटी मारूंक सोदता. हें आमचें चार्ज आहा आनी आमी तें सिद्ध करून थंय दाखयलां. प्रायवेट मेंबर्स डे जो फ्रायडे आहा, that is our right as legislators. It is our right, and this government basically on legislators day commits this murder of democracy. We said that you shift this day and Friday you add another day because there are several burning issues in the state of Goa. Everyone were of that view, but this government does not want to listen to us and wants to basically keep the opposition in the dark. They don't want the opposition MLAs to raise their voices. Third, जे आम सांगलें कि a special session on Madai. We requested them that a special session be there on Madai. They failed. Fourth, we said they've limited our questions to 5 sub-questions, and also they've limited our information to only 5 years of past history. So a common citizen under RTI can ask information for 20 years and the elected representatives only get 5 years history. This shows that this government is scared of the opposition. I fail to understand, and it is a म्हाका दिसता जे legislator दिसाक ही जी डेमोक्रेसीची जी हत्या हे BJP आनी BJP जो सरकार करता ताका लोक कितें दाखयतले.